आयज आमी वास्को मार्केटान येयल्ले आसा लोकांक मेळपाक लागून आनी आमचो कॅन्डिडेट रुबट पेरेरा हो सावथ गोंयचो उमेदवार आसा तोय आमच्या वांगडा हांगा आयिल्लो आसा आनी खूब बरो आमकां रिस्पॉन्स मेळटा आयज गोंयकार म्हटल्यार आयज वास्कोची आयज हालत जाल्ली आसा बिकट परिस्थिती जाल्ली आसा खूब पळयता आसतना मार्केटाची हालत जाल्या आयज तांकां रस्त्यार बसचें पडटा सारको मार्केट ना मार्केट बांदता म्हणून तो मार्केट डिले जाल्लो आसा अजून पर्यंत जाल्लो ना पण एवरी टायम लोकांचो जो राग आसा तो आयज दिसून येता की एवरी टायम तांकां आश्वासन दिता की आमचें हें काम करतले तें काम करतले मात लास्टाक कामां कांयच करिना आनी तुमी पळयलां आसतलें आयज वास्को म्हणजे एक हब म्हटल्यार बिजनस हब म्हणूंक शकता आमी पोर्ट हब म्हणूंक शकता आनी पोर्ट हबाचें जे ट्रान्जॅक्शन जावपाक जालें जितलो रेवेन्यू गोंयांक मेळपाक जाय गोंयकारांक मेळपाक जाय तो रेवेन्यू मेळना आतां तुमी पळयलां आसतलो वास्को जो तालुका आसा मुरगांव तालुका आसा तो मुरगांव तालुक्यात पयलू म्हणजे आमचो एअरपोर्ट येता आमचे शिपयार्ड येता गोवा शिपयार्ड येता तशेंच आमचो एमपीडी येता आमचो हांगा रेल्वेज आसा म्हटल्यार कितलेशे सेंट्रल इन्स्टिट्यूट्स आसा त्या हितून आमकां खंय ना खंय कामां मेळपाक जाय गोंयकारांक धंदे मेळपाक जाय मात हे धंदे गोंयकारांक मेळना आयज खंय ना खंय ह्या बाबतींत हो सरकार अपयशी ठरलो आसा बीजेपी सरकारान फटींगपणां करून आयज गोंयकारांक काबार केल्ले आसा तशेंच काँग्रेस जेन्ना आहले तेन्ना काँग्रेसानूय कांय करूं ना आनी आमकां जे कामां जावं धंदे मेळपाक जाय ते मेळोवन दिता तुमी आतां पळयता आसतलो हांगा वास्को भागांत कोळशाचो हो व्हडलो प्रश्न आसा आनी कोळसो म्हटल्यार तो प्रत्येक वास्कोकारांक सगळ्यांक लागता कित्याक इतलो पोल्युशन जाल्लो आसा पोल्युशनाचो लेवल वाडलेलो आसा हे कोळशाचो पोल्युशन आसा गोंयकारांक दिता आनी गोंयकारांक सोंपोवंक उडोवपाक सोदता कित्याक कितलेशे जे पोल्युशनाचे जे डिसीज आसा ते खंय ना खंय जीएमसी कितलेशे पेशंट येता आनी तुमकांय खबर आसतलें की हांगा कितलो हे जाल्लो आसा तशेंच आतां तुमी पळयता आसतलो येदो व्हडलो एअरपोर्ट आसा दाबोलीम एअरपोर्ट आसा एअरपोर्टाचो जी परिस्थिती आयज जाल्ली आसा आयज कितल्योश्यो फ्लायट्स आसा त्यो हांगा मोपाक ट्रान्झेक्ट जाल्ले आसा आमचे जे टॅक्सीकार आसा टॅक्सीकारांक धंदो ना जावं फ्लायटीचे आमचे बिजनस हांगालो आसा तो बिजनस खंय ना कमी जायत आसा आनी समज हो एअरपोर्ट समज बंद जालो जाल्यार हांगातले जे बिजनस एंटायर एक्टिविटीज आसा ह्यो एंटायर एक्टिविटीज डावन पडटल्यो आतांच आमी टॅक्सीकारां कडेन उलयताले रिक्षाकारां कडेन उलयताले ते आमकां सांगताले की ह्या मॉबिनान जी हालत तेंची करून उडयल्ली आसा हो मॉबिन गुदिनो जो दाबोळेचो आमदार आसा आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसा तेणें हालत करून उडयल्या कित्याक टॅक्सीचे जे मिटर तुमी लायिल्ले आसा ताका स्पीड मिटर लायिल्ले आसा ताका डिफरंट टॅक्सीज लायिल्ले आसा ताका एप एग्रिगेटर्स म्हणून हाडलेले आसा आनी गोवा मायल्स हाडलेले आसा अशें कितलेशे हाडून गोंयकार म्हटल्यार गोंयकारांक सामकें सोंपोवपाक जे गोंयकार आयज बिजनस करताले टॅक्सी ऑपरेटर आसले आयज धंदो कितलेशे जाण टॅक्सीकारांनी आयज आपणाच्यो टॅक्सी विकून उडयल्ल्यो आसा सो ही जी परिस्थिती आसा हो बीजेपी सरकारान केल्ली आसा आनी गोंयकारांनी खंय ना खंय उठपाक जाय आनी गोंयकारांचो निशेध मारपाक जाय आनी म्हाका दिसता ह्या येता त्या निवडणुकीक लोकसभा निवडणुकीक ह्या बीजेपीक जावं काँग्रेसीक लोक धडो शिकयतले आनी आमचो जो लोकल पक्ष आसा रेव्होल्युशनरी मूव्हमेंट पक्ष आसा हेका निवडून हाडटले आमचो रुबट पेरेराक निवडून हाडटले आतां तुम्ही पळयता आसतले आतां कालचीच एक इन्सिडंट जो वास्कोन घडलेलो आसा तो म्हणजे एक ल्हान भुरग्याचे रेप जाल्लो आसा 5 वर्सांचे आनी तो रेप म्हटल्यार आयज जेन्ना संस्कृतीच्या बाबतींत खुबशे घोशणा जाता कालूच हांवें पयर आमचो जो मिनिस्टर आसा युनियन मिनिस्टर अमित शाह हेणें स्टेटमेंट केलो की मोदीन संस्कृती बरी केल्ली आसा मोदीन खूब कितें केल्लें आसा म्हणून संस्कृती वाचयल्ली आसा हांव विचारपाक सोदतां ह्या बीजेपीचे हांगा कितलेशे कार्यकर्ते आसतले बीजेपीचे मिनिस्टर आसा एमपी आसा सो हे सगळे आसून बसून आयज कसली लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन तुमी जाल्ली आसा ही पळयल्ली आसता आनी बिहारी जे भायरसून येता आनी गोंयांत अशे रेपाचे कांड करता आनी कितलेशे लॉ एंड एक्टिविटीज जी आसा ती काबार करून उडयल्ली आसा वास्को भागांत तरी चडूच जाल्ले आसा चोरयो जाता डकेती जाता मर्डर जाता रेप जाता ही जी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन हो अपयशी जो बीजेपी सरकाराचो टोटल अपयशी ठरलो आसा आनी बेश्टो नांवा पुरती सांगता की आमी संस्कृती वाचयतले आतां तुमी संस्कृती वाचयतले जाल्यार एअरपोर्टा वयल्यान पयलू देंवता आसतना तुमकां कितें दिसता कसिनोचे बोर्ड दिसता जुगार दिसता जुगाराचे अड्डे तुमी प्रमोट करता आनी जेन्ना कसिनो आमी तुमकां हें करपाक जाय आमची संस्कृती दाखोवपाक जाय आसली आमचें पर्यावरण दाखोवपाक जाय आसलें गोंयचें आनी खंय ना खंय तें प्रमोट करपाक जाय मात तें जाल्लें ना आनी तुमी आख्ख्या रोडाक पळया वास्कोच्यान दाबोळे एअरपोर्टा वयल्यान तुमी फुडें खंयूय वता आख्ख्या रोडाक कसिनोचे बोर्ड लागलेले आसा म्हटल्यार हितून कळटा हे बीजेपी जो आसा तो फोटिंगपणाचो धंदे करता आनी फोटिंग आश्वासन दिता आनी फोटिंगपणांनी सांगता हांव मागता आमचो जो कॅन्डिडेट आसा रुबट पेरेरा कडेन की तेणें ताका कितें दिसता हांगा वास्कोच्या भागांत कितें कितें आसा आनी कितें इश्यूज आसा ते तेणेन ब्रिफान सांगचें म्हणून वास्को इज अ सेंटर हब आनी सगळो फायनान्शियल हब म्हणल्यार जातालो की आनी एअरपोर्ट आसलेलो हो एअरपोर्ट आतां बंद करपाचें तेंचें षडयंत्र जाल्लो आहा जेन्ना हो सेंटरार आमचो एअरपोर्ट आसलेलो नॉर्थाक पैंगा नॉर्थ पेरने टू काणकोण हो सगळ्यांक पेरनेकारांक जावन काणकोण पावपाचो हे कोस्टल बेल्ट सगळ्यांक फायदो आनी सारको कन्विनियंट प्लेस आसलेलो
पूण आयज तो व्हरोन आनी दुसरे कडेन घातला आनी हो आहा तो दाबोलीचो एअरपोर्ट बंद करपाचें हें तुमच्या षडयंत्र चलता. आयज तर दाबोलीचो एअरपोर्ट तर बंद जालो आमचे सावथ गोवा तें पळय आहा आख्खा कोस्टल बेल्टाचे सगळे बिजनस A to Z बिजनस बंद काबार जातले आनी कितले फॅमिलीचेर तो इफेक्ट पडटलो. एड्युकेशनाचेर आमच्या तेंच्या भुरग्यांच्या एड्युकेशनाचेर इफेक्ट पडटलो. इनडायरेक्टली टॅक्सी बिजनस म्हणतो काबार शट डावन. आमच्या आमदारान सांगलां 2-3 दिसां फाटीं रेप जालो आनी हिंग नाच मागताय थोडे आमदारांचे बायलो नारी शक्ती नाचताय ती किती नारी शक्ती अरेंज नारी शक्ती दवरल्या. आज 5 वर्सां भुरग्यांचे मर्डर जाता रेप जाता आनी तुम नारी शक्ती म्हणून तुमकां लॉस दिसलोली आनी म्हाका दिसना तुम कितकोन ती नारी शक्ती आनी तूं फाटल्यान ते बायल कितकोन धांवतात त्यो लॉस दिसता आमकां. आमचे माय भुंयचेर गोंयचे माय भुंयचेर आम केन्ना रेप म्हणून आयकना केन्ना मर्डर म्हणून आयकना पूण आयज हे बायल येता आनी तांकां लॉ एंड ऑर्डर 20 स्टार्ट जातले. सरकार बदलतलो आनी गोंयकार हो सरकार बदलता ठामपणी तेंच्यान डिसिजन घेतला आनी हे पावटी पयलेच पावटी गोंयकाराचो आवाज जो पळय आहा तो पार्लमेंटाक पावतलो आयज मेरेन पावना. तो फकत ना RGP पावतलो आनी RGP पावपाचें काम हो गोंयकार करतलो. जे गोंयकारांचे 3 जे प्रश्न आहात मेन म्हणटा ते कोल जो ट्रान्सपोर्टेशन जाता मागीर म्हादयचो जो इश्यू आहा आणि तारमार प्रोजेक्ट आणि रेल्वे डबल ट्रॅकिंग. सो तुम्ही कशें पळयतात हे प्रोजेक्ट जेन्ना लोकां कडेन तुमी वयता तेन्ना? हे तिनूय प्रोजेक्ट आमच्या विजनाक आहात आनी विजन घेवन आमी लोकांचे दार डोर टू डोर केले. इवन एक्स्ट्रीम इंटिरियर गांवां पासून आमी गेल्ले आहात आनी हे लोकांक फर्स्ट ऑफ ऑल लोकांक नाकात. हे लोकांक नाका जाल्यार सरकाराक कित्याक जाय? हे सरकार घडोवपी आमी घडयलो तो आमचे रिप्रेझेंटेशन जे MLA आहा ते आमी रिप्रेझेंट केले आमचो आवाज जावपाक जाय. पूण आमचो आवाज तर तो नाका आमचे प्रोजेक्ट नाका. तुम कित्याक मुखार जाताय? हेगेर कळटा वयलो दबाव येता आनी हें करता हे गोंयकारांक फोंडां घालता. हे कारणाक लागून ते रिजनल पार्टीचे MP जावप चड म्हत्वाचे आनी रिजनल फोर्सांचो असेंब्ली आसप हो गरजेचो आनी हे गोंयकारांक आतां कळलो आहा आनी वी आर टोटल एगेन्स्ट इट. आमगे मॅनिफेस्टोचेर तें आहा.